Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 150-120 लिटर दूध येतालें. गव्हर्मेंटान सादी व्हेकलाचो अरेंजमेंट करूंक शकना. येदे मोठे गव्हर्मेंट इतके पयशे मोडटा फ्रॉम पैकूळ टू अडवय आणि हे जे गव्हर्मेंट आसा ते सांगता शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणून. हेजो अर्थ कितें? 7,500 रुपयाचे दिसाक दूध जातालें. 7,500 आणि ट्रान्सपोर्ट फक्त पैकूळ टू अडवय जाय आशिल्लो. वी हॅड रिक्वेस्टेड इवन कलेक्टर, but he told me I'm finding the solution, but still now no solution is there and farmers have to sold their cows. That since after the 24 days of collapse of Paikul Bridge, the collector has not visited the disaster site. So we wanted to know exactly the status of the new Paikul Bridge, that whether it is on the primary level or it is on the secondary level or it is on the high level. The public wants to know it thoroughly. Secondly, the major problem because of this bridge is the water problem all over the Melaut. The gap is only of 28 meters here, and the technical know-how that is working right now, why the government is not connecting that line, I don't know. तेणी सांगला आपण हे कलेक्टराक कळयता म्हणून सगळें जें कितें आसा आमी ती रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी फायल जी आसा ती कलेक्टराक वाया डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली आसा. आमी वी हॅव गिवन 15 days ऑफ अल्टिमेटम टू द गव्हर्मेंट. ना जाल्यार आमचो फुडलें सेकंड एज्युकेशन आमच्या आफ्टर IIT सेकंड एज्युकेशन आमी स्टार्ट करतले न्ही. तें बी आमी मेन्शन केल्लें आसा इन द फायलींग दॅट वील ब्लॉक द स्टेट हायवे एट गुळेलीम म्हणून. कित्याक पुलाचेर हेजी आमची पायपलायन आसा आनी बाकी गांव जे आसा त्या उदकाचेर डिपेंड आसा. म्हणून शेळ धोडो मुरमुणे मयगिणे आतां ती पायपलायन तुटल्या कारणान ह्या लोकांक खूब उदकाचो प्रॉब्लेम जाता. कित्याक टँकरान उदक येता म्हणून एक टँकर एका गांवान येवन सगळ्या लोकांक ते पुरेशें जायना. तेन्ना सरकारान हेजेर कितें तरी बेगीन एक्शन घेवन आमकां कळोवचें की बाबा तुमी पुलाचेर आनी बाकी कितें करता न्हू तें आमकां कळोवचें. हेका लागून आमी आयिल्ले. हुंवार येवन गेलो मात विस्कळीत जाल्ली न्हंय वाठारांतली गांवगिरी जीण अजून जाग्यार पडना. घडी बसना. मुरमुण्या उदकाचो सप्लाय ना. पुलावेल्यान पायपलायन केल्ली. सध्या PWD टँकर धाडटा तातूंत तांचें भागना. PWDन लक्ष घालून विशय तडीक लावचो म्हूण गांवचो लोक PWD ऑफिसान पावलो. शिरसोडे आसा, शिरवली आसा, शेळप आसा, ते काम मागीर पयलीं ते काय पयलींच्यान आसा तें. पयलीं 23 तारखेच्या पावसा काडलो हुंवाराक लागून पैकुलचो पूल व्हांवून गेला. त्या पुला वयल्यान आमची उदकाची स्कीम पायपलायन जी आसा ती व्हांवून गेल्या कारणान आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. तेंच्यांनी सोय केली आसल्यार टँकराची जाता कितें टँकर ते धाडटा पूण टँकराची जाता एक टँकर येयलो 2 टँकर 3 ते केले उदक तितकें पावना. आनी तुमी चवथी पयलीं कितें तरी करा. कशें तरी करून ती आमकां उदक तुमी डायरेक्ट दिया. कित्याक ह्या उदकाचो प्रॉब्लेम आतां आमी बकेटां भरली बालद्यो भरल्यो किंवा बॅरलां भरली म्हळ्यार उदक पावना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.